आज जेजू आमकां म्हणटा आमी वाडल्या खरी पूण आमी भुरग्यां भाशेन वाड करूंक जातात काय एक कॅन वी ग्रो एज एडल्ट्स एज चायल्ड लायक कॅरेक्टर आयज जेजू आमकां आपयता आनी तो आमकां हें उदाहरण कित्याक दिता कित्याक आमी कितें भितर सोदलें जाल्यार आमी काल्तिकायेन जेवंक गरजेचीं आयज आनी जेजू आमकां आनीक एक इमेज कशी दिता एक बऱ्या घोड्याची आमी भुरगीं आसून देखून भुरग्यांचेर देखून एटिट्यूड गेलो जाल्यार आमी वायट परिस्थितीन पडटलींच आमी वायट मार्गान पडटलींच पूण हें आमी हो काल्तिकायेन आमी जेन्ना परतून येतात न्हू जेजू आमकां परतून आपल्या वेंगेन घेतलोच आनी ताकाच लागून तो आयज एक बऱ्या घोड्याचोय आमकां उदाहरण दिता आयज म्हाज्या भावन भयणो ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिविताची नियाळ करुया जायते फावटी म्हाज्या भावन भयणो आमी काल्ती जावंक विसरता आमी काल्ती मनशां जावंक विसरता एक बारीक परिस्थिती आयली आमी रोखडेच आमच्या व्हडपणान आमी ते परिस्थितीन आमी फुडो करता पूण काल्तिकायेन करचें स्वता व्हडपणान करता आनी आमच्या जिवितान नाकीन मागीर सगळेंच वायटूच जाता आज जेजू म्हणटा आपणाचेर विश्वास दवरात आमचो जेजून आपूण काल्तीक जावन आमकां दाखयलें देव तो आपलो आखोच देवपण ताणें कुशीक धरून तो आमचे भशेन मनीस जालो आनी आमकां काल्ती जावन दाखयलें आयज आमी ह्या आयच्या दिसा देवा लागीं हीच कृपा मागुया आमकां दर एक जाणांक देवा भशेन आमच्या जेजू भशेन काल्ती जावंक एक भुरग्यां भशेन स्वभाव आमच्या जिवितांत येवंक आमी देवा लागीं मागुया